कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण बुधवारा दनपारा कामुर्लेचे भोसले कुटुंब शिर्डी अक्कलकोट देवदर्शनाक वचपाक भायर सरिल्ले। बिरेस्तारा देवदर्शन करून सांजेच्या 6 वरांचेर परत येवपाक भायर सरले। येतना शुक्रारा फांतोडेर सुमार 4 वरांचेर सुळेरान वाठारांत एका वॉल्टाचेर ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटलो आनी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या जायरातीच्या एका तकट्याक गाडयेचो नेटाचो धपको बसलो आनी गाडी उमथली। ह्या अपघातात अंकिता भोसले हिका जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार तिचो घोव अजित भोसले आनी चले आशिष आनी अंकेश भोसले हे दोगूय जखमी जाल्यात। अंकिता म्हापशा नुस्तें विकपाचो वेवसाय करताली अशें कळटा। जखमींचेर आजरा ग्रामीण हॉस्पिटलांत उपचार चलतात। आजरा पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। आज सकाळी दुखद अशी एक घटना घडली। आजरा आंबोली हांगा हो जो हायवे आसा, ह्या हायवेचे सुळेरान हे वाठार आसा, ह्या वाठारान एक गोंयची गाडी जितून गोंयची फॅमिली प्रवास करताली ती गाडी पलटली आनी तितून जी अंकिता भोसले म्हणून आशिल्ली 50 वर्साची बायल मनीस जी बार्देसांतली आशिल्ली तिची थंय गाडी पलटून मरण येयलें। जाल्यार ही जी फूल फॅमिली आसा ती फॅमिली अक्कलकोट शिर्डी वचपा खातीर 26 तारखेक भायर सरलेली आनी थंयच्यान देवदर्शन करून परती येताली आनी परती येताली तेन्ना तेंचो थंय अपघात जालो आनी ह्या अपघातान तेंचे जो घोव आशिल्लो अजित भोसले आनीक तेंचे 2 जाण भुरगे आशिल्ले आशिष आनी अंकेश हे तिगाय थंय जखमी जाल्ले आसात। आनीक त्याच बरोबर अंकिता अजित भोसले ही 50 वर्साची बायल मनीस हिका थंय मरण आयलें। सो ही दुखद अशी गजाल आज सकाळी 4:30 वरांचेर आंबोली ह्या घाटार थंय घडली। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।